नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. नव्या सरकारातले दुसरे हेडोन आणि तितलेच महत्वाचे ते म्हळ्यार गोयचे नवे विरोधी पक्ष फुडारी आणि काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाबू कवळेकर. सर, वेलकम टू द शो. सगळे जाण म्हणतात की तुमची निवड जी आसा ती अनएक्सपेक्टेड आणि वेगवेगळे कारणां खातीर जाल्या. विल गो इन टू द डिटेल्स लेटर. बट सिलेक्शन कशें जालें? तुम्ही अपेक्षा केल्ली की विरोधी पक्ष फुडारी किंवा विधिमंडळ पक्षाचे नेतृत्व तुमचे कडेन येतले म्हणून? प्रमोद, सिलेक्शन जालें हें जग जाहीर आसा, काही लिपोवन दवरपाचें काही हें ना. कित्याक जेन्ना सिलेक्शन जालें तेन्ना आमचे हायकमांड जे आसले गोंयाक अवेलेबल, दिग्विजय सिंग आमचे, जावं ते वेणुगोपाल, जावं डॉक्टर चेल्ला कुमार किंवा आमचे PCC प्रेसिडेंट, बाकी सगळे लिडर आणि येवन प्रेसाक तेन्नाच एड्रेस केला की म्हणजे बिनविरोध विरोधी पक्ष नेत्याची निवड जाली म्हणजे CLP लिडर. पण हातूंत भितर कशी जाली म्हणपाचे प्रयत्न सगळ्यांनी बिनविरोध म्हणटा एक मतांनी कोणाचो विरोध नसताना निवड केल्या, ही त्यांना जाहीर केल्या. सगळ्यांचो आर्ग्युमेंट असा की ही जी निवड जाहीर झाली ती रातीन 10 जावपा वाट्याची जर सांजे 5 जाल्ली जाल्यार आज तुमचे सरकार आसपाचें ना. ही अफवा जी पसरल्या ती जे लोकांनी त्या वाटेन म्हणजे गेले वचून जे सरकार स्थापन केला, सरकाराक तेंको दिला, त्या लोकांनी अशी हवा तयार केल्या. एक म्हणल्यार 10 रातचो इतले लेट केला अशातलें न्ही तें, पण थोडोसो लेट जालो हेजो अर्थ असो बेगीन जाल्लो डिक्लेअर जाल्यारय ते गव्हर्नमेंट काँग्रेसचे आसपाचें अशें न्ही. काही आमदाराक तेन्ना दिसले बी, आमचे सुद्धा आमदारांक काही दिसलें, जे काही ज्युनियर आमदार आसा तेन्ना ते हेशें जाल्ले कित्याक तर लेट जालो म्हणून आमच्या हातले गव्हर्नमेंट जाता गेलो काय कितें. पण तशें नसलें तें. मागीर तो बेगीन सकाळी फुडें सुद्धा 12 तारखेक सुद्धा सकाळी फुडें CLP लिडर जरी डिक्लेअर केल्लो जाल्यार सुद्धा हे गव्हर्नमेंट काँग्रेस करपाक शक्य नसलें. कित्याक लागून? कित्याक तर जे आतां ह्यो घडामोडी जाल्यो आणि ज्या लोकांनी तांकां तेंको दिल्लो आसा, खास करून फॉरवर्ड वाले जावं MG वाले जावं अपक्ष वाले, हे फक्त 12 तारखेचीच जाला अशातलें न्ही तें. 11 तारखेक जेन्ना कावंटींग जालें, कित्याक पयलीं आतां सगळ्यो खबरी म्हाका खबर आसात, कित्याक जेन्ना पयलीं सुद्धा जेन्ना 11 तारखेक सुद्धा आमचे एक सेंट्रल लिडर आयिल्ले, 10 तारखेक, तेन्ना सुद्धा 4-5 लिडरांक आमकां आपोवन वयल्ले. लुजन फलेरो, दिगांबर कामत, सिनियर राणे आमचे, जावं रवी नाईक, म्हाकाय आपयल्लो 10 तारखेक, कावंटींग 11 तारखेक. आनी तेन्ना एक चर्चा जाल्ली आमची पणजी की फाल्यां आमचें कशें जावंक शकता, कशें आसतलें. आनी तेन्ना आमचें सगळ्यांचें असो आसलें की आमी 18, 19, 20 आसतले किंवा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसूं शकता. पूण आमी त्या दीस सांजची मेळपाचें हें पयलींच थारलेलें आनी त्या दिसा थारलेलें. म्हणजे त्या दिसा 5 जाणां आमकां आपोवन डिस्कस बी आमचे उलोवप बी जाल्लें पयल्या दिसाक कशें पद्दतीन करया. ज्या टायमार 11 तारखेक जेन्ना कावंटींग जाली तेन्ना कावंटींग जाले उपरांत त्यांचो भाजपाचो आमदार मायकल लोबो प्रेसाक सांगता की 13 तेंचे आमदार येयलात, पण 13 येवन सुद्धा सरकार स्थापन आमी करतात, म्हणजे BJP करता आणि आमी फॉरवर्डवाल्या कडेन आमी ऑलरेडी उलयला, 4 मिटींग आमच्यो जालात आणि त्यांचो सपोर्ट आमकां मेळटा, आमी सरकार करतात, म्हणजे BJP करता. म्हणजे हे काय मेळचे पयलीं प्लॅनिंग करचे पयलीं घडली ना. म्हाका कित्याक लागून सगळ्यो करून मागीर सुद्धा ज्यो घडामोडी जायी, उलोवप जायी, तेन्ना म्हाकाय आपोवप जायी, बाकी लिडरां बरोबर हांवूय बी आसप. म्हणजे सगळ्यो सविस्तर चर्चा जायी. रातच्यो सुद्धा एकमेकांक मेळप जाला 11 तारखेक. तेन्ना सुद्धा हांव खूब कडेन हांव मेळपाक आसा, उलोवपाक आसा. पण अशातली न्ही की 12 तारखेक सकाळ फुडें आमी जर CLP लिडर डिक्लेअर केल्लो जाल्यार ते काँग्रेसीक रावो अशें की 12 तारखेक सकाळी सुद्धा जरी CLP लिडर डिक्लेअर केल्लो जाल्यारय सरकार BJPचेच जावपाचें, कारण हांचे सगळ्यांचे पयलीं सेटिंग जाल्लें. ही म्हणजे ठाम मत. आणि आता लगभग उघड जाले, सगळे उघड जाल्ले आसा. कित्याक जेन्ना 11 तारखेक सुद्धा घडामोडी जे आमकां आयकूं येतात की कोण सेंट्रल लिडर येयले, येवन खंय गेले, कोणा मेळ्ळे, हे की एकाएकी येवन आता विजय सरदेसाय सारखे मनशाक, जो सदींच BJPचे सामके ओपोजीट आक्रमक भुमिके घेवपी सेक्युलर असो वागपी मनशाक येवन सेंट्रल लिडर येवन एकाएकी वचून मेळपाक शकनात न्ही. तांकां सपन पडटा रातोरात की हो विजया कडेन गेल्यार विजय मेळटलो म्हणून ना. म्हणजे अशे पद्दतीन हे पयलीं प्लॅन करनासतना जावंक शकना. पण हे सगळें फक्त कित्याक दुसरे दिसा जेन्ना वयता आसतना खंय तरी कोणा तरी खापर फोडपा जाय म्हणून फोडपाचो प्रयत्न केला. कित्याक लोक फाल्यां विचारताले, बाबा तुमी सेक्युलर विचाराचे लोक जे कॉमनल विचारा कडेन तुमी गेले कशे, तुमी अति घाई अशी केली कित्याक, जाल्यार ताका लागून आमी खंय रावले CLP लिडर हे काडूंकच शकलो ना, हांकां डिले जालो, आमी रावले म्हणून गेले अशें सांगपाचो प्रयत्न जालो. कितलेंय सकाळी 12 सुद्धा 12 तारखेक सकाळ फुडें सुद्धा
निवड जाल्ली डिक्लेअर केलो हेच जावपाचें बरें एक दुसरो आरोप जाता तुमचेर की तुम्ही सगळे खापर भरून सद्याक गोवा फॉरवर्डाने विजय सरदेसायाच्या माथ्यार फोडटात एक सादी गजाल आसा की 21 नंबर जर जाय जाल्यार तुमकां विजयाची कित्याक गरज आशिल्ली तुमचे कडेन 4 इंडिपेंडंट आशिल्ले किंवा मोगो आशिल्लो आणि तुम्ही इलेक्शना पयलीं स्टेटमेंट केल्ले हांव विजयाचेर उलोवपाक कारण कितें विजय आपण काँग्रेसीक रावल्लो म्हणटा प्रत्येक फावटी आमी आयकूं येता की काँग्रेसचो आमी वेट केलो ते लिडर दिवंक शकली ना म्हूण आपूण गेलो असं म्हणटा म्हणून विजयाचेर उलोवपाक गेलो बाकीचे अपक्ष सुद्धा बाकीचे आसले काँग्रेसीक गरज नाशिल्ली विजयाची सरकार स्थापन करपाक बरोबर पण आमी सदीच घेता आसतना कशें घेय जरी आमी काँग्रेस जरी फॉरवर्ड जरी पार्टी जरी वेगळी असली जाल्यार सुद्धा मतभेद जर कितें असले किंवा टिकेटी टायमार जर कितें सकयल वयर जाली जर असले जाल्यार सुद्धा आमी एक सेक्युलर फोर्स असो आमचे काँग्रेसचे विचार आणि फॉरवर्डचे विचार ऑलमोस्ट सेम आमी सदीच प्रचार करता आसतना बीजेपीचे एगेन्स्ट प्रचार करी हांगा फॉरवर्डाचे जावं तो विजय सरदेसाय जावं तो जय साळगांवकर जावं तो विनोद पालयेकर हांगा काँग्रेसच्या लोकांनी तांकां साथ दिल्या जरी फातोर्डाक फक्त नांवा पुरतो कोणी कॅन्डिडेट आमचो आसा खरो पण ताका लोकांनी साथ दिली ना काँग्रेसवाल्यांनी विजय फाटल्यान रावले हेच रावन की विजय काँग्रेसी बरोबर आसतलो जय साळगांवकराक बरोबर आग्नेल आशिल्लो पण आग्नेला सपोर्ट लोकांनी केलो ना काँग्रेसवाल्यांनी जय साळगांवकराकच केला विनोद पालयेकराचे एगेन्स्ट तर आमचो कॅन्डिडेट नसलो म्हणटकीर अशे पद्दतीन म्हणून आमकां कितें विजय हे फॉरवर्ड आमी कितें म्हणटात की एक विचाराचे लोक सदीच गेल्ले हावजाक तुम्ही कितें म्हणटात तुम्ही पाती येवन रावले विजय सरदेसाय आनी गोवा फॉरवर्डाची हाजो आज पश्चाताप जाता नाही पश्चाताप जाता अशें पश्चाताप आमकां पश्चाताप जावपाचो प्रश्न येना पश्चाताप आतां म्हाका दिसता तांकां जाता आसतलो कित्याक तशेंच तांकां लोकांचो विरोध जायत आसा आज लोक तांकां म्हणटात की जाण तुमी लेट जालो म्हणटात लेट जावपाक तुमकां घाई कसली जाल्ली काय म्हणून जर समजा काँग्रेसीन एक दीस लेट केलो 12 तारखेक तेमी लिडर दिवंक शकले नात तुमकां कसली घाई जाल्ली तुमकां 13 तारखेर रावूंक शकले नात कित्याक तुमकां घाई जाली आतां तशे लोक तांकां जेन्ना विचारतात तेन्ना तांकांय ते हें जाल्लें आसा म्हणटकीर आमकां एकच दिसता की सेक्युलर फोर्स जो आसा हो आमी गव्हर्नमेंट आसपाक जाय आसलो म्हाका एक गजाल सांगात इंडिपेंडंट 4 जाण आशिल्ले रोहना बरोबर तुमची प्रिपोल अलायन्स आशिल्ली प्रसाद वॉज ऑलमोस्ट विथ यू गायज चर्चिल डेफिनेटली तुमची बरोबर आशिल्लो आणि एक चवथो आशिल्लो गोविंद गावडे जाणे तशी उघडपणान सांगिल्लें की जर काँग्रेस लीड घेता जाल्यार आपूण आसतलो म्हणून ह्या 4 जाणांक घेवन राजभवनाचेर वचून एटलिस्ट दावो करप कित्याक जमले ना हे काही प्रमाणात आमकां ही संधी आमची उडयल्या गव्हर्नरान जी गव्हर्नरांनी गेलेत ना तुम्ही गव्हर्नरांनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून गव्हर्नरांनी आमकां इन्वायट करपाक जाय आसलें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून जे गोंयच्या लोकांनी जो मॅन्डेट दिला जे गोंयच्या लोकांनी जो कौल दिला काँग्रेसीक तेजो आदर करून आमकां पयलीं पाचारण करपाक जाय आसलें आमकां पयलीं संदी दिवपाक जाय आसली आमी दिली आमी 12 तारखेक मागीर गेले 12 तारखेकच दिला आमी 12 तारखेक रातची दिला आनी अजूनय म्हणटात की ना म्हणून 12 तारखेक हांवें स्वता CLP लिडर जावन जाला तेन्ना हांवें रातची 12 तारखेक दिल्ले आसात 11 तारखेक दिवपाक प्रश्न येना ते 11 तारखेक जे कावंटिंग जाता म्हणल्यार आमचे काही आमदार जावं तो रेजनल्ड जावं नेरी इजदोर हांकां सर्टिफिकेट सुद्दां रातचे 8 8:30 मेळ्ळात मागीर काही नवी आमदार आहेत ते पण रॅली काडटा आनी कितें करता घरा वयता म्हणजे त्या दीस रातचे 11 तारखेक जमप शक्य जायना पण 12 तारखेक जेन्ना आमी जमले उपरांत सांजचे आमी गव्हर्नराक हें दिल्लें आसा हांवें व्हरून दिला स्वता थोडोसो लेट जालो पण हांवें दिला त्या दिसाक 12 तारखेक दिला व्हडलोसो टायम काडलो ना पण हांव एकच म्हणटा की ही संदी आमकां दिवंक जाय आसली आज अपक्षाचो प्रश्न येता बरोबर ते अपक्ष आमचे बरोबर आसलेले आनी आसाय आनी आसताले फुडें पूण अपक्षांचो संदी कित्याक फ्लोर ऑफ द हावस मेजॉरिटी प्रूव करपाक आमकां संदी दिल्ली जाल्यार हे फॉरवर्ड ना जाल्यार किंवा MGP ना किंवा आनी कोण ना जाल्यार हे अपक्षा घेवन कोणा घेवन पूण आमी ती मेजॉरिटी प्रूव करता आसले पण ज्या पद्दतीन तेमी सगळी घडामोडी केल्यो परत फ्लोर टेस्ट जाली न्ही तेन्ना कित्याक तुमकां शक्य जालें ना तेन्ना जाली म्हळ्यार कितें जाता ते तांकां दिल्ले चान्स दिल्लो आनी त्या प्रमाणात तेमी तो त्या टायमा भितर जे लोक आमचे डिस्कस करीत जे लोक आमकां साथ दिवपाक आसले ते गव्हर्नर असो एक वन सायड म्हणजे पार्सलिटी करता ह्या आदाराचेर मागीर ते लोक तशेंच रावले त्या लोकांक परत पूण ते लोक आमकां जर संदी दिल्ली कित्याक खुबशे लोक जेन्ना 22 जाणांनी सायन मारून सुद्दां दिली म्हणटात पूण आमकां खबर आहा की हांव नांव सांगपाक शकना ते थंय गेले उपरांत परत ते लोक येवन कितें सांगत ते इच्छेन गेला काय कशें गेले तुमकां जर संदी मेळ्ळी आमी आसा काय ना हे खुबशे
काही ज्यो गजाली आमच्यो हांवें पयलींच सांगले आसा, आमच्यो काही आमी डिस्कस करी उलय जाय त्यो आमच्यो ते खबरो काही डिस्कलोजूय जाल्यो. ही गजाल ताजेर येवया, ते वेगळ्यो जाल्यो. तुमगे खबरो लीक जाल्यार हाजेर येवया. पण एक जो आरोप जाता क्लियर सारको की सांजे मेरेन तुम्ही CLP लिडर डिसायड करपाक शकलना आणि जेन्ना कळ्ळें की भारतीय जनता पार्टी सरकार स्थापन करता आणि तांणी सरकार स्थापने खातीर दावो केलो म्हण 2 वरां भितर बाबू कवळेकराची निवड जाली. म्हळ्यार मुख्यमंत्री करपाचो आसता तेन्ना काँग्रेसी भितर इतली झगडी सारकी की कोणाक करचो तें कळना आणि जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन चूज करपाचो आसता तेन्ना 2 वरां भितर लिडर ऑफ ऑपोजिशन चूज जाता. हे तशें तथ्य ना तेतून. एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन किंवा CLP लिडर डिक्लेअर करता जेन्ना 1-2 वरां भितर जर हे कांय जायनासतना घडामोडी जायनासतना जर असोच टायम जाल्लो मे बी लिडर ऑफ ऑपोजिशन जे आतांचे चित्र तशेंच जाता आसलें. अशें न्ही की कोण ना म्हणून जालो किंवा कोण आनी कोण लेट CM जाला आनी कोण किंवा आनी तशेंतले अशें न्ही. ते हे डिसिजन जे जाला ते बिनविरोध जाल्ले आसा. एक 1-2 वरां जर लेट जाल्लो जाल्यार हेच जावपाचें अशें जावं शकता. जरी मुख्यमंत्र्याचो जर प्रश्न आशिल्लो जाल्यार सुद्दां बिनविरोध अशीच निवड जावपाची. जी आतां जाल्या ती अशी जाली ना की लेट जालो हेजो अर्थ म्हणजे मुख्यमंत्री जालो ना म्हणून आनी कोण जालो अशातली ना. मुख्यमंत्री जाल्लो जाल्यार आनी कोण जाता. तुमची निवड आणि सरकार स्थापनेचो दावो हातूंत भितर कांय संबंध ना. संबंध ना. हो ही निवड आहा ती विधिमंडळ गटाची जे विधिमंडळ आमचे सगळे आमदार आसात निवडून आयिल्ले 17 आमदार जे आसात त्यांची वैयक्तीक मत घेऊन जे हायकमांड जे आमचे लोक आशिल्ले तेमी ही निवड केल्या. तातूंत भितर हो प्रश्नच येना. पण एक हें सांगू शकता CLP लिडर कोणूय आसो हांव आसो किंवा आनी कोण आसलो पण आमकां संदी जर दिल्ली गव्हर्नरान जर आमकां संदी दिल्ली जर आमी गव्हर्नमेंट आमची गव्हर्नमेंट आज आसता आसली. फ्लोर ऑफ द हाऊस आमकां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून आमकां संदी पयलीं दिवंक जाय आसली. तो म्हणटा की आज काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री आसता आशिल्लो. आसतालोच. तुमकां दिसना की काँग्रेसी कडच्यान एक वो आयडियोलॉजीचो इशू जालो सेक्युलर फोर्सीस गोवा फॉरवर्ड सेक्युलर वो आयडियोलॉजिकल इशू जालो. दुसरो जो इशू येता तो पॉलिटिकल इशू येता की BJPची ऑफरच पळयात तुमी. ताणें 3 मंत्रीपद दिली गोवा फॉरवर्डाक, मोगोक 2 दिली आणि स्वता कडेन तांणी फक्त मुख्यमंत्री धरून 5 दवरली, मुख्यमंत्री सोडल्यार 4 दवरली. अशी ऑफर काँग्रेसीच्यान दिवपा जाताली आपल्या एलायन्स. काँग्रेसीचे दिवपा तुम्ही मंत्रीपदा खातीर झगडटा आशिल्ले एका कडेन. झगडी जावपाचो प्रश्न ना. झगडी जाता इतली बरी काँग्रेस ना. झगडी जाता ही अफवा सगळी झगडी जावपाचो प्रश्न. झगडी जर जाल्ली जाल्यार आयज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून काँग्रेस हांगा येनासली. आयज आमचे भितर कित्याक मतभेद आसले सुद्दां पार्टीच्या लेवला भितर तशें मतभेद नासतात. जेन्ना पार्टीचे जे फ्युचर आसा थंय मतभेद ना म्हणून तर आयज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून आमी गोंयांत आसात. आयज जेन्ना इतली मोठ्या प्रमाणात सरकार त्यांचे आसतना भाजपचे सरकार आसतना इतली मोठ्या प्रमाणात गव्हर्नमेंट मशिनरी यंत्रणा तुम्ही वापर करून सुद्धा आयज लोकांनी गोंयच्या लोकांनी तांकां मॅन्डेट दिलें ना. आयज काँग्रेसीक मॅन्डेट दिला. पण हेजो अर्थ आमी पण म्हाका खरेंच सांगात तुम्ही जी ऑफर BJPन तांकां दिली इन टर्म्स ऑफ कॅबिनेट मिनिस्ट्री बी सगळें ती काँग्रेस दिवपाक शकताली. फाल्यां गोवा फॉरवर्ड अशें म्हणपाक शकता की इलेक्शना पयलीं तुम्ही तांचो घात केलो, तिकीटीच्या टायमार घात केलो, अलायन्साच्या टायमार घात केलो. सो आमकां काँग्रेसीचेर विश्वास नाशिल्लो. हो जर पयलो मुद्दो गोवा फॉरवर्डान घेतलो जाल्यार तुमगेलें हें कितें आसतलें स्पश्टीकरण. हांव एकच म्हणूंक सोदता की फक्त मिनिस्ट्री मेळटा म्हणून चड मिनिस्ट्री मेळटा म्हणून फॉरवर्ड त्या कडेन गेले. फक्त काँग्रेस वाले ते म्हटलं की तुम्ही घात केल्लो हाजे पयलीं आमचो तुमचेर विश्वासच नाशिल्लो. तातूंत भितर तांणी बरी ऑफर दिली. दिसता की ना सुद्दां अशें दिसता की हे लोक आता काल सुद्दां एक आमी म्हाका व्हिडिओ कोण दाखयले सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो आसा आमचो जे सळवकराचो. एक विचार असो आहा आणि सडनली तो म्हणजे अशेंच मंत्रीपद मेळप किंवा खाती मेळप की वजनदार खाती मेळप किंवा चडांत चड मंत्री मेळप म्हळ्यार खंयच्यान खंय जे हे करून घेवप हे कशें. हांव तुमकां वेगळे तरेन विचारता. इलेक्शनाच्या पयलीं जे तरेन काँग्रेस गोवा फॉरवर्डा कडेन वागली, ऐन टायमार अलायन्स तोडली, तांचे अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घाले आनी ते बॅकस्टॅबिंग म्हणटात सरळ. आज पळयतना दिसता की ती चूक जाली काय काँग्रेसीन सारकें केलें. न्ही त्यो पयलींच्यो ज्यो घडामोडी तिकेटीच्या बोवळाक ज्यो जाल्ल्यो तेन्ना हेजो म्हजो रोल तसो काय त्या टायमार नासलो. म्हणजे PCC प्रेसिडेंट जावं CLP लिडर आमचे लिडर तेन्ना वेगळे आसले, आमचे हायकमांडय म्हणजे वेगवेगळे आसा. चर्चा सुद्दां तेंचे कडेन जाय. आतां हांगा सुद्दां विजया कडेन मागीर सडनली दुसऱ्याक फॉर्म कित्याक दिले किंवा आनी खंय कित्याक बसयले हाजी हांव तुमकां म्हणजे त्या टायमाक ते हेजे कित्याक लागून घडामोडी जाल्यो आनी कित्याक लागून अशें घडले न्ही तेजेर त्या मोमेंटाक हांव म्हणजे त्या घडामोडीक हांव ना बरोबर सांगपाक शकना. पूण
खऱ्या अर्थाने आमी हे जावूंक जाय आसले अलायन्स जावपाक जाल्यार एकठांय आसपाक जाय आसले कित्याक आमी एकच विचाराचे मनीस सदींच आमी बरोबर रावलात एकठांय रावन वचपाक जाय आसले आतां कित्याक लागून घडले ना कितें घडलें दुसरो मुद्दो हो प्रॅक्टिकॅलिटीचो की ती ऑफर तुम्ही मॅच करपाक शकताले बीजेपीची 3 मंत्रीपदां 3 आमदार 3 मंत्रीपदां काय परत काँग्रेस एकमेका भितर गेली आमकां मंत्रीपद कितली आणि ती सोडून जी उरतात ती मागीर बाकीच्या कशी दिवप बीजेपीने कितें केला हेजेर म्हाका उलोवपाक चड नाका की बीजेपीन जे कितें केला पळय ते हांगा कितें आतां तेंचे पळोवपाक गेल्यार म्हाका ते इंटरनल तेंचे उलोवपाक चड नाका आतां सुद्दां 10 मंत्री केलात 10 मंत्र्यां भितर हांवें तशें उलोवप आमी म्हाका जातीवादी उलोवपा नाका तसलें कांयच उलोवपा नाका पूण तेमी आज जर पळयत जाल्यार तेमी कितें केल्लें आसा फक्त प्रत्येकाक सरकार स्थापन करपा खातीर सगळ्यांक हाडून म्हणटा मंत्रीपद दिवपाचो आमीच दाखोवपाचो प्रयत्न केला आणि कसले आमीच दाखयला खबर ना म्हाका पूण आयज तेंची पार्टी भितर सुद्दां ते सगळे आमदार कितें खूश आसात काय ना आसा तेजेर म्हाका तें उलोवपा नाका कित्याक आयज डेप्युटी सीएम म्हणून जो मनीस तेंचो पयलीं आसलो तो आयज मायनॉरिटीचो मनीस आयज तो नंबर 4 आसा बरोबर नंबर 4 आसा डेप्युटी सीएम ना तो ना 2 वयल्यान 4 आसा म्हणटकीर ते कशे पद्दतीन तेमी किती केला ते रायट केला रॉंग केला ते त्यांचा विषय पण हांव एकच सांगू सोदता की काँग्रेसीक लोकांनी मॅन्डेट दिवन सुद्धा हो खंय तरी काँग्रेसवाल्यांचे अन्याय जाल्लो ते म्हणतात की फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट म्हणल्यार तांचो आर्ग्युमेंट कन्सिस्टंटली आहे की काँग्रेसीक मॅन्डेट ना ही फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट जाल्यार सो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आमी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून आयज त्यांचे फक्त 13 आमदार आयज मनोहर पर्रीकर सुद्धा सीएम म्हणून जेन्ना मुद्दम जावन हांगा येयला तांकां मॅन्डेट दिलें ना तेन्ना गोंयची लोकांनी जेन्ना गोंयच्या लोकांक तेंचे सेंट्रल लिडर जावं तो गडकरी जावं ते व्यंकय्या नायडू की अनेक लिडरांनी हांगा जाहीर सभेन सांगला प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगला की तुमकां जर मनोहर पर्रीकर सीएम जायी आमी दितात पूण तुमी बीजेपीक सत्तेर हाडात पूण तरी देखून इतले आसतना सुद्धा मुख्यमंत्री दोळ्या फुड्यार दवरून सुद्धा लोकांनी तांकां कौल दिलो ना लोकांनी मॅन्डेट दिलो ना हांव कितें म्हणटा हेंची सध्या लोकांनी जो कौल दिल्लो आसा हे 5 वर्सां तेमी विरोधी पक्षांक बसपा जाय आसले गेल्ले फावटी आमी बसले ह्या फावटी तेमी 13 म्हणटकीर तेमी बसूंक जाय आसले तेमी हांगसान मुद्दम जावन येदे व्हडले मोठे पदाचे आसलो मनीस थंयसान मनोहर पर्रीकरान गोंयाक येवपाचें म्हणजे यो म्हण डिमांड केला कोणी जे आमदार कोण येता ते सपोर्ट करतात ते आपल्या लेटराचेर बरयतात की आमको मुख्यमंत्री जाल्यार आमी येता म्हणून हे त्या खुशेन सांगतात का तांकां सांगपा लायला हो एक वेगळो प्रश्न कित्याक तेंचे पार्टी भितर गोंया भितर कौल काय दिलो ना गोंयाक तो मुख्यमंत्री दोळ्या फुड्यार दवरलो बाबा ना अशें न्हय आनी कोणा फुडें दवरलो अशेंय ना तो दवरलो की तुमकां जाय जाल्यार हो मुख्यमंत्री आमी दिता इतले अशें आसतना सुद्धा गोंयाक गोंयच्या लोकांनी कौल दिलो ना पण हेजो अर्थ गोंयच्या लोकांनी भाजपाक नाकारला सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून काँग्रेसीक दिल्या तेन्ना भाजपान मुद्दम जावन येते मोठ्या पदाचेर आसलेले रक्षा मंत्र्यांनी हांगा येवन ही घडामोडी करप न्ही फुडाफुडी करून सरकार स्थापन करप न्ही जो लोकांनी मॅन्डेट दिला जो लोकांनी कौल दिला 5 वर्सां विरोधाक रावप म्हाका एक गजाल सांगात मागीर इतली जे हे बाकीचे पक्ष आशिल्ले ल्हान पक्ष आशिल्ले किंवा इंडिपेंडंट्स आशिल्ले तांकां काँग्रेसी वटेच्यान येवचें अशें कित्याक दिसलें ना दिसली ना अशी ना दिसली ना अशें म्हणूंक शकना आमकां जर संदी दिल्ली गव्हर्नर हांव परत तेजेर येतलो जाल्यार हे लोक सगळे आमचे बरोबर आसता आसले ते गेले कित्याक त्या वटेच्यान हे लोक कित्याक गेले कसले खंय आमिशा बळी पडले काय कितें जालें तें हांव सांगपाक शकना पूण ते गेले कसली घडामोडी जावन गेल्यो आनी कित्याक लागून गेले की आतां वचोन ते खूश आसा काय कितें आसा ते वचोन खूश आसा काय तांकां घेवन मुख्यमंत्री खुश आसा काय तेंचे पार्टीचे लोक खुश आसा काय पराभूत जाल्ले मंत्री खुश आसात काय पराभूत जाल्लो मुख्यमंत्री खुश आसा अशे अनेक प्रश्न आसात हे हांव अशें म्हणप बरोबर कितें घडून पण तुमी म्हणटात की ते काँग्रेस नाका म्हण थंय गेले ना ताचे फाटल्यान आनी वेगळी कारण आसात आसपाकच जाय नाल्यार एकाएक हे विचार जुळपा शकना हांव कितें म्हणटा विचार जुळपा शकनात जर काँग्रेस नाका ही केन्ना कळ्ळी लिडर आमचे हे दवरतात कितें लिडर सिलेक्ट करपाक लेट जालो म्हणून लिडराक लेट जालो म्हणून इतली फास्ट बीजेपी बरी दिसपाक लागता जे 5 वर्सां बीजेपीचेर सदींच हे केल्लें आसा की बीजेपी म्हणटा पार्टी कितें करप पूण भाजपा भितर प्रवेश करपाक जायना तेंचे विचार वेगळे ती कसली पार्टी अशें म्हणून हे करपी मनीस आयज एकाएकी फक्त रिजन काँग्रेसीक लेट जालो लिडर सिलेक्ट बरें आनी एक प्रश्न विचारता तो म्हळ्यार रोहन खंवटेचो रोहना बरोबर तुमची प्री पोल अलायन्स आशिल्ली
तुमचो प्री पोल लाई गेलो तेच सांगता ते सुद्धा जसं आम्ही फॉरवर्डा बरोबर उलयता तर रोहन खंवटे सुद्धा आमचो फॉरवर्डा बरोबर तुमचे प्री पोल अलायन्स नसले रोहना बरोबर आशिल्ली न्ही हय मागीर तो सुद्धा गेलो हांव तेच म्हणटा की ते वचोन गेलात पण मनीस तांकां थंय आतां गेले कित्याक लागून तेजेर हांव तुमकां सांगपाक शकना कित्याक लागून गेले पूण वचोन ते खूश आसा कितें थंय वचोन खूश आसा कितें कित्याक सगळें जग जाहीर आसा की रोहन खंवटेचे एगेन्स्ट जे आतांचे मुख्यमंत्री जे आसात तेजी आख्खी फॅमिली वावरला रोहन खंवटेक उडोवपाक आख्खी फॅमिलीन जे खंय काम केलें ना मनोहर पर्रीकरा बरोबर तेजी आख्खी एंटायर फॅमिली भुतानी म्हणटा अशें बसून रावला टेबलाचेर बसून रावला ताका उडोवपाक आनी अशें आसतना सुद्दां रोहन परत सपोर्ट थंय करता पण हे खंय जोडपाची गजाल न्ही मी अशी घडून हाडला फाल्यां काँग्रेस आनी बीजेपी जर अलायन्स करता जाल्यार कोणा अजाप दिसपाना असलें कितें घडून येयला अशें अशी घडपाक नाका आसलें हें जें कितें घडलां तें चुकीचें इतली घाई गडबडींनी हें जावपाक नाका आयज मॅन्डेट दिला परत हांव एकच सांगता की आयज भाजपाचे मुख्यमंत्र्याचो पराभूत जालात मुख्यमंत्री 5-6 मंत्री पराभूत जालात इतले आसतना सुद्धा परत एक जो आर्ग्युमेंट आसा जो ताणी म्हणिल्लो की गोंयची आर्थीक परिस्थिती खूब वायट आसा अशी परिस्थितीक केंद्राचो आदार नासतना सरकार चलोवप कठीण जाता आशिल्लें म्हणून आमी कांय जाण भाजपा वटेच्यान गेले म्हणून तशें जाल्यार लोकांनी पयलीं हो तो लोकांनी कौल कित्याक दिलो ना दुसरे थंय गेले जर म्हणटा जे आमदार जर गेले म्हणटा जे बाकीच्या राज्यांनी जे राज्य आसात जे राज्यांक सेंट्रलाक भाजपाचे राज्य आसा बिहाराक हालीं सुद्दां राज्य जाला आतां पंजाब जाल्ले आसा पर बिहार जालें किंवा आनीक बाकीचे राज्य आसात ती राज्यां तांकां सेंट्रलाचो जो सपोर्ट मेळना ती राज्य चलनात गोंयांत फाल्यां चलोवंक शकना अशें आसा जेन्ना आमगे सेंट्रलाक जेन्ना काँग्रेसचें सरकार आसलें तेन्ना मनोहर पर्रीकर हांगा सीएम नासलो तेन्ना तो चलोवंक शकलो ना जाल्यार आयज जर थंय मोदी जर प्रायम मिनिस्टर आसता जाल्यार गोंयांक जर आनीक सत्ता जे काँग्रेसीक दिल्ली जाल्यार चलोवपाक शकना अशें कित्याक जाता हे फक्त एक रिजन कारणां निमित्त हेतून कांयच तथ्य ना हे सगळे कित्याक लागून घडामोडी जालात तेजी नेमकी कारण हांव सांगपाक शकना म्हूण चुकीचें घडलां सुदीन ढवळीकारा बद्दल कितें सुदिनाक कित्याक दिसलें ना की काँग्रेसी बरोबर वचची म्हणून कारण म्हाका याद जाता त्या दीस दिग्विजय सिंगांची पत्रकार परिशद घेतली जेन्ना तुमची अनाउन्समेंट जाली तेन्ना ताणें स्पश्टपणान सांगलें की आमी सुदिना कडेन उलयले एट फर्स्ट इन्स्टन्स ही सेड दॅट आमकां तुमचे बरोबर येवपाचें ना आपूण बीजेपी वटेच्यान वता म्हूण हें कित्याक जालें सुदिनाचें वैयक्तीक तेणी कित्याक लागून म्हणलें तें हांव म्हणजे सांगपाक शकना पूण तेज्या मनाक खरें कितें आसा आनी कितें ना तो फुडलो टायम मागीर सांगतलो कित्याक आयज तेंचे पार्टीचे अध्यक्ष जे आसात जे डिफीट जाल्ले आसात पार्टीचे अध्यक्ष डिफीट जालात आनी तेंच्या विरुद्ध जे निवडून आयला तोच मंत्री आसा तो मंत्री आनी आमचो सुदीन बाब मंत्री दोगूय जाण एकठांय रावन आज मंत्रिमंडळाक काम करतात पार्टीचो अध्यक्ष खूद तेंचो भाव आसा तो थंय डिफीट जाला आनी तो थंय दुसरो थंय मंत्री जाल्लो आसा म्हणजे अशें अनेक गजाली हांव अशें हें म्हणना की आतां फॉरवर्डाची गजाल घेयात किंवा बाकीचे आनी कोण घेयात तेंचे स्वताचे मंत्री जे आसात जे बरे मंत्री म्हणजे सिनियर मिनिस्टर जे आसले ते डिफीट जालात आनी आयज तांकां टिका करून बीजेपी म्हणटी काबार करा बीजेपीक आमी सपोर्ट केन्ना करची ना अशें म्हणणारे नय भुरगे आमदार जाले आनी तेंचे उलट ते मंत्री जालात आनी ते मिनिस्टर आसात म्हणजे ते मिनिस्टर जावन आसून ते आतां एकठांय रावन काम करता काय कितें त्या पयलीं एक जो मुद्दो आसा तसो जाल्यार की तुमी म्हणटा तातूंतल्यान की ह्या सरकाराची कांय धडगत ना तुमगे एक सूर जो कंटिन्युअस आसा की ज्या तरेन हें सरकार जाला हांगे कांय धडगत ना इन दॅट सिनारियो युजली आमकां नॉर्म असो आसता की लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज कन्सिडर्ड एज चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग and ultimately even Manohar Parrikar general leader of opposition आसलो he was looked upon as chief minister in waiting ultimately तो जो विधिमंडळ पक्षाचो नेतो आसता ताजी फुडारपणा खाला निवडणूक लढयतात आणि जेन्ना दुसरी जर सरकार आयली जाल्यार तो मनीस मुखार मुख्यमंत्री जाता आता निवडणुकीचे काय दिसना म्हाका पण सरकार तुम्ही म्हणटा की केन्नाय गडगडपाक शकता म्हणून आर यू चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग पळय सरकार केन्नाय गडगडटलो हे तीळ मात्र शंका ना हे तितलें साम खरें कित्याक हे जे कॉम्बिनेशन आहा हे जो घडामोडी आहा ही जे सगळ्याक टेके दिल्ले आसात हे टेके उरपाक शकना सुरवातीसान तुमगे सूर आसा सामको म्हणटकीच जेन्ना मुख्यमंत्र्याचो प्रश्न येता जेन्ना लोकांक कळपाक जाय न्ही आतां पळय फायनली कशें काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री कोण कोण म्हण ताजेर इतलो वाद जालो तुम्ही लेट केलो म्हणून लागलो सरकार जाल्ला म्हणे फायनली आता अशी परिस्थिती आहा की तुम्ही म्हणटा की सरकार केन्नाय गडगडपाक शकता
जाल्यार मुख्यमंत्री बाबू कवळेकार कारण बरें दिसतलें कारण अल्टिमेटली फायनली कोण एक यंग चीफ मिनिस्टर आसतलो जाका अनुभवूय आसा आनी इतली वर्सां आमदारकी केल्या जो लिडर ऑफ ओपोजिशन म्हणून आज आसा अशें सरळ मार्गान काँग्रेस तरी चलतली आनी कितें जातलें हांव हेजेर एकूच सांगूं शकता की हांव मुख्यमंत्री जावपाक आशेन म्हणजे म्हाका आज आसा म्हणून हांव हांगा आसा अशेंतली ना जेन्ना आमकां एक संदी मेळटली तेन्ना परत विधिमंडळ म्हळ्यार CLP आपोवन म्हणटा अशें सगळ्या आमदारांचे मत घेवन सगळ्या आमदारांचे ओपिनियन घेवन जे सगळ्या आमदारांक मेजॉरिटीन जाय तोच मुख्यमंत्री जातलो यू विल गो बॅक टू CLP तुम्ही क्लियर सांगतात क्लियर CLP परत जर फाल्यां सरकार गडगडलें आणि काँग्रेसी कडेन जर संधी आयली सरकार स्थापन करपाची यू विल गो बॅक टू CLP करेक्ट यू आर व्हेरी क्लियर लीडर ऑफ ओपोजिशन म्हणून आज अशी परिस्थिती आसा की बाबू कवळेकार विरुद्ध मनोहर पर्रीकार ही टिपिकली डेव्हिड वर्सेस गोलियत काइंड ऑफ हे जाल्या कितलो कॉन्फिडन्स आसा की तुम्ही मनोहर पर्रीकाराक शिंगार घेवपाक शकतले कारण अल्टिमेटली लीडर ऑफ ओपोजिशनान मुख्यमंत्र्याक शिंगार घेवपाचो आसता न्ही अख्खे ट्रेजरी बेंचीसाक शिंगार घेवपाचो आसता तुमची शिंगां अजून गोंयान पळयल्ली नात आसात शिंगां आणि घेतले शिंगार पळयात तुम्ही आता सुरवात जाल्या फक्त सेशन सुद्धा असेंब्ली सुद्धा जाल्या ती फक्त सोपस्कार पूर्ण करपाची जाल्या फुडले जे दीस आसात ते फुडें आसात जो पर्यंत आमी विरोधी पक्षांक उरतले चड दीस उरची ना ही गजाल वेगळी जो पर्यंत उरतले तो पर्यंत लिडर ओपोजिशनाचें काम कितें तें तुमकां दिश्टी पडटलें तुम्ही इतले आज गोंयकाराक आश्वासन दितात की बाबू कवळेकार मनोहर पर्रीकाराक शिंगार घेतलो तुमकां दिश्टी पडटलें हांव तेच म्हणटा हांव सुरवात तुमकां दिश्टी पडलें विरोधी पक्ष नेते ह्या नात्यान म्हजी भुमिका कितें आसतली ती तुमकां फुडार दिश्टी पडटली कारण एक गजाल जाल्या मुद्दम हो प्रश्न विचारता कारण फाटले खेपेक जेन्ना तुम्ही विरोधी पक्ष आशिल्ले तेन्ना लोक खूप डिसअपॉइंटेड आशिल्ले तुमचे विरोधी पक्ष म्हणून काम जे जालें हांव प्रताप सिंग राणाक दोश दिना तांचो अनुभव व्हडलो आसा आनी वयाच्योय मर्यादा आसात सो ते जे एक एग्रेशन जाय आसता ताजे खातीर एक यंग लिडर जाय आसता जो अभ्यास करतलो आनी तितलोच ट्रेजरी बेंचीसाक शिंगार घेतलो आज तुम्ही आसा तुमकां एक गजाल तुमचे अनुभवूय आसा इतली वर्सां आमदारूय आसात विधानसभेचे कामकाजाचो अनुभव आसा फक्त प्रश्न असा की तुम्ही शिंगार घेतले काय म्हणून ते एग्रेशन ओपोजिशन बेंचीसा वेल्यान फायनली गोंयकाराक आपल्या विरोधी पक्षा कडच्यान दिसतले ते तुमकां सांगता तुम्ही पळयात प्रत्यक्षात आपण हांव हें करतलो तें करतलो उलोवन दाखोवपाचें करून दाखोवप हें मेन आनी तुमी पळयतले विरोधी पक्ष नेते हेजो काम कार्य कशें आसतलें जनरली लास्ट इतलेंच सांगता की एक फंक्शनल डेमोक्रेसी भितर एक बरो विरोधी पक्ष आनी बरो विरोधी पक्ष फुडारी आसप मुख्यमंत्र्या इतलोच गरजेचो आज ज्या परिस्थितीक सरकार स्थापन जाला आणि ज्या तरेन सरकार स्थापन जाला तातूंत भितर तुमची जबाबदारी आणि भूमिका ही सदां परस चड म्हत्वाची जाल्या आणि गोंयकारांक खरेच अपेक्षा आसात त्यो अपेक्षा विरोधी पक्ष म्हणून तुम्ही पूर्ण करतले आणि फाल्यां जर कितें जाता सरकार गडगडटा आणि जर सरकार करपाची संद येता जाल्यारूय परत कोणाची निराशा करची नात इतलीच अपेक्षा बाळगिता गोंयकारांची वतीच्यान थांबता आयले इतली बरी मुलाखत दिली थँक्स अ लॉट प्लेजर टॉकिंग टू यू